नमस्कार, हांव सिंथिया सावियेता, गांव राय सालसेट गोंय सादर करता एक कविता शेजारी। कविता रचपी कवी बाब एंटनी कोरिया पियेनकर, सायपे कांदोली बार्देस गोंय। शेजारी। आमची आदली शेजारी मोगान सांगातान जियेताली। एकल्यागेर कितें शिजता तें दुसऱ्यांगेर पावोवंक विसरो नासली। एकाच कुटुंबांतली वांगडी कशी भेदभाव नासतना एकचारान जियेताली। आतांची शेजारी नेड्डुकायेक लागून दुस्मानकायेन जियेतात। सुवार्थाची दुर्गां बांदून परंपरीक पांयवाट बंद करतात। एकामेकाची दुस्मानां जातात। आपल्याच बाटांत आंगणांत कोयदी कशी जियेतात। नीत बागूक मात कोर्टाचे पावंडे चोरयतात। दारां गडगडायतात। गरजे आकांता वेळार आवाज बोवाळ केल्यार शेजारीच एकामेकाक पावतात। दुखा सुखांत वांटो घेतात। सोयरी दायरी मात मोरनाक जेवणाक जायतीच आयलोनी दिसतात। देव बरें करूं।